बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सव्य आसूं. ह्या दिसांनी आमी भाग्योंत पावलूची चीट करीत करांक ही आमी आयकतल्या. आनी आयज भाग्योंत पावलो म्हणटा आमचें उलोवप ओय ना जाल्यार ना, ओय आनी ना बराबर केन्नाच जावंक ना. कोणें बोगलान घातलें ताजेर की तो पयलो ओय म्हणटा पावलू, मागीर ओय म्हणटा तें पाडिना. ताणें सांगलें म्हजें उलोवप जेजू भाशेन सदांच ओय जालें. जेन्ना बापाशी खुशी करूंक जेजू गेलो केन्नाच ना म्हणूंक ना बापाक. ओय हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां. जेत्सेमानच्या मळ्यांत जेन्ना एक कोश ताजे मुखार आयले ताणें ना म्हणूंक ना जेजून. तुका जाय जाल्यार हांव एक कोश सोंसतां. ओय जालें. पूण कितेंय जेजू सवें आयलें बापान ताका करूंक लायलें केन्नाच ना म्हणूंक ना, ओय म्हणलें. हेच भाशेन म्हणटा आपणाचें उलोवप ओय जालां सदांच. आनी हें जालां कित्याक आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें आसा. तर आमकांय ओय म्हणटा मागीर ना म्हणटा अशें न्हय. आमी उतराचे मनीस जावंक हें देणें आमकां हे मिसांत मागुया. हे मीस आमी भेटयता Jerome Fernandes and Rosa Menina Fernandes हांच्या पासत. तेच बरोबर आयज वाडदीस मॅग्रेट ड सोजा हाचो. आनी हे मिसान आमकां फावत वांटेमेचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भडिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोरान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे वसत भाग्यो सदांच कुवामरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भडिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा बरें तें सगळें तुजें तान बुसता. तुजे मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुमच्या आमच्या मोतीन घाल आनी तशें करूंक आमकां आदार दी. ही विनोदी करून मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून कोरीत कालान बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, विस्वासी आमच्या देवा सांगाताक
आमचें उतर तुमकां बरोबर वय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी मुणगे हांवें आनी सिल्वानान आनी तिमोथान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां परगटला. तो बरोबर वय आनी ना जावंक ना. तो सदांच वय. कित्याक देवान केल्ली तितल्यो बासावण्यो तांचे सवें वय जाल्यात आनी त्याच पासत तांचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सवें त्यो आमकां गोठाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्यांत. आनीक ताणें आमचेर मोर मारलां आनीक एक ईश्वर कसो ताणें आमच्या काळजांनी ओतमो घाला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामोळाचो पडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुज्या मुखामोळाचो पडजोड तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. खरेंच विचीत तुवें काले कायदे, देखून हांव ते मानून घेतां. उक्तेपणीन जावंक तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजा मनशांक सजमणी मेळटा. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा आशोवन आशोवन कोरशेता म्हजें ओड्डें तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवाचो मोग कोत्तेल्यांक तूं करताय तशें. म्हजेर नदर घाल, म्हजी काकूट कर. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. तुजे बासावणे पोरमोणें म्हजीं पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखामोळाचो पडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. उदगाराक उबी रावया. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पडजोडून दी. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पडोवंक स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक सगळी वाखाणूंक पावूं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत तें भायर उडोवंक वो पांयां तळां मस्तूंक जायत आनी कित्याकूच तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शाल लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसता सगल्यांक ताचो उजवाड पडोवंक तो पेडार दवरतात. तेच परीन तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन सर्गाराच्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताच्या मुखार पडजोडचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वगाड बाबळिंदो आयचें शुभ वर्तमान जेजू आमकां मीठ म्हणटा आनी जेजू आमकां उजवाड म्हणटा. आमी जाणा मीठ आमच्या घरांनी आदिंतान हें मीठ आसलें आनी मीठ खुणां जावन आसा नितळकायेची खुणां. नितळकायेची खुणां कित्याक तें उदकांनी सुर्या उदेशी मीठ जाता म्हणटच नितळ. म्हणटच क्रिस्तांव नितळ आसूंक जाय. कशें नितळ? आमचें चिंतप नितळ आसूंक जाय. वायट चिंतप क्रिस्तांव न्हय. आडगां मनांत चिंता हो क्रिस्तांव न्हय. नितळ विस्वासघात करप ना हें नितळ न्हय. हो क्रिस्तांव न्हय. पयले सुवातेर आमचें मन नितळ. कित्याक तें तोंडार सांगपाचें पेडान बांदो. तोंडा हाडल्यान न्हू. नॉट स्टेप एट द बॅक. ताच्या फाटल्यान कांयच करप ना. मनशाक विस्वासघात करूंक ना. पूण नितळ मन. कितें तरी सांगपाचें आसता सांग. तोंडार सांग ताच्या. पूण आडगां विस्वासघात करप हें न्हय. हें मनांत चिंतूंक फावना. उपरांत आमचें उलोवप नितळ. क्रिस्तांव उलोवप नितळ. बुरशें न्हय. बुरशें उलोवप न्हय. वायट उलोवप न्हय. गायी सोंप न्हय. म्हणटच आमचें उलोवप जें तोंडांतलें भायर सरता तें नितळ जावंक जाय. उपरांत आमच्यो कोरण्यो नितळ जावंक जाय. कोरण्यो हो मनीस कोरण्यो बऱ्यो कोत्ता. बऱ्यो कोरण्यो कोत्ता. म्हणटच आमी जेजू ग्वाय दिता. जेजू संवसारान देंवन सगळें बरें केलें. सगळें आनी सगल्यांक बरें केलें. दुस्मानां पासून बरें केलें. पूण कोरण्यो आमच्यो नितळ जावंक जाय. दुसरें मीठ जावन आसा. आमी आदीं आमच्या घरांनी फ्रीज्यो बी नासल्यो. आतां आमी फ्रिजीन घालता. कितें हाडलें म्हणटच फ्रिजीन घालता. नाल्यार कुसता भिडांत बांद. म्हणटच कितें आहा आमचें खावपाचें जावं नुस्तें जावं मांस ताका मीठ लायताले आमी. मीठ लायतालो. मीठ मारून दवरताले. 2 दीस 3 दीस 4 दीस दवरताले. कुसोना. मीठ मारलें म्हणून कुसोना. नो करप्शन. नो करप्शन भिडांत बांद. म्हणटच मीठ जावन आसा. करप्शन ना. कुसप ना भिडांत बांदो. वायट कोन्यो करप ना भिडांत बांदो. पूण नितळ कुसोनान तसल्यो सदां तोखता तसल्यो जिवितांत तोखता तसल्यो कोन्यो परमळाच्यो कोन्यो भिडांत बांद. परमळाच्यो कोन्यो. बरें केलें ताणें. ताणें कितें केलें रे सारकें. वीट हाडलें आमकां अशें म्हणपाचें न्हय. पूण बरें केलें. परमळाच्यो वस्तू पुरमोड येता तसल्यो वस्तू कोरण्यो आमच्यो परमळाच्यो. कुसोना तसल्यो. कीड लागना ताका. कीड लागना. कित्याक मिठाक हो गूण आहा. कीड लागना तसलो हो हें मीठ भिडांत बांद. आनी तिसरें मीठ जावन आसा स्वाद दिता. आमी जेवंक वेता मीठ घालूंक ना. अरे स्वादूच गेलो जेवणाचो. रुचीक बरें लागना. मीठ ना जाल्यार रुचीक बरें लागना. म्हणटच स्वाद हाडटा दुसऱ्याच्या जिवितांत
मीठ स्वाद हाडटा. क्रिस्तांव आमी दुसऱ्या जिवितांत स्वाद हाडटा. स्वाद हाडटा. हो मनीस आमकां बरवासो दिता. हो मनीस आमचो बार्थ वाडयता. हो मनीस आमचो मोग करता. हे तीन वस्तू भयणांत बांदून बरवासो बरवासो दिता. एक दोतोर पिडेस्ताक बरवासो दिता. ना बरो जावचो ना हांव, तशें न्हय. जातलो बरो जातलो, बरो जातलो. एक वायट मनशाक एक मनीस बरवासो दिता. तूं एका दिसा बरो व्हडलो मनीस जातलो. भुरग्याक बरवासो दिता. टिचर भुरग्याक बरवासो दिता. तूं एका दिसाक बरो व्हडलो शिकून शिकून बरो व्हडलो मनीस जातलो. बरवाशाचो मनीस. तर बरवासो दिता भयणांत बांदून मीठ आमकां. म्हणटच आमच्या जिवितांत स्वाद हाडटा. स्वाद हाडटा आमच्या जिवितांत. मनीस जायते आहात संवसारांत जे आमी बाळ बरवासो सोडलेलो. आमी जियेता म्हूण जियेताले संवसारांत, पूण थोडे मनीस आमचे जिवितांत भितर सरले आनी आमच्या जिविताक स्वाद हाडलो भयणांत बांद. ताका आमी इसरोना जायते फावटी काय ना इसरोना आमी. कित्याक ताणें म्हाका जिवीत दिलां. ताणें म्हाका बरवासो दिला. असलें क्रिस्तांवपण जावंक जाय म्हूण भाग्य जेजू आमकां सांगता. उपरांत म्हणटा तुमी उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शाल लिपून उरोना. दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शाल लिपून उरोना. म्हणटच क्रिस्तांवपण दिश्टी पडूंक जाय. गुप्तीनूय क्रिस्तांवपण सगळ्यांक दिश्टी पडूंक जाय. हो क्रिस्तांव मनीस, हो देवचो पाटलावदार सगळ्यांक दिश्टी पडूंक जाय भयणांत बांद. लिपून करप न्हय, दिश्टी पडटा ते पळय. दाखोवंक न्हय, लोकांक दाखोवंक न्हय, पूण आमच्यो जेजून शिकयल्ले गॉस्पल वॅल्यूज आमकां आहा, तत्वां आमकां, ते सगळ्यांक दिश्टी पडूंक जाय. जिवीत हे भाशेन जावंक जाय. आमचें जिवीत हे भाशेन जावंक जाय. आनी हे भाशेन जावपाक आमी हें क्रिस्तांवपण बऱ्यो कन्यो सगळ्यांक दिश्टी पडटा ते भाशेन करूंक जाय. दोंगराच्या माथ्यार बांदले शाल लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसा ते सगळ्यांक ताचो उजवाड पडोवंक तो पेडार दवरतात. म्हणटा उजवाड आमकां वाट दाखयता. लायट हावज म्हणटा आमी. दर्यांत लायट हावज आहा. हे बोटी वयता ताका लायट हावज. फुलेर जावन आसा उजवाड. हे भाशेन ह्या वाटेन वचो नाका, ह्या वाटेन वच. उजवाड भयणांत बांद. म्हणटा सगळ्यांक दिश्टी पडूंक जाय हो उजवाड. आनी ताचे उद्देशी डायरेक्शन मेळटा. जिविताचें डायरेक्शन मेळटा. आनी तेज बराबर उजवाड जावन आसा वॉर्निंग. आमचे 3 लायट्यो आसतात. रस्त्याचे 3 लायट्यो आसतात. ह्यो आमच्यो लायट्यो ट्रॅफीक लायट आमी ताका म्हणटा. रेड पडली म्हणटच वॉर्निंग, वचो नाका, एक्सिडेंट जातलो. हेज भाशेन ही लायट कितें वायट तें सांगूंक जाय. बाबा तूं कोत्ता तें वायट करिनाका. आवय बापायनी भुरग्यांक सांगूंक जाय तें कोत्ता तें बरें न्हय, करिनाका. तें तुका वायटाक पडटलें, आमकां वायटाक पडटलें. म्हणटच वॉर्निंग, रेड लायट. वॉर्निंग भयणांत बांद. म्हणटच लायट फकत उजवाड दाखोवपाक, आमकां वाट दाखोवपाक, पूण वॉर्निंग तें करिनाका. त्या वाटेन वचो नाका, एक्सिडेंट जातलो, रेड लायट वचो नाका. हेजे भाशेन लायट आमकां वॉर्निंग. कितें सारकें चलोना तेन्ना सांगूंक जाय. क्रिस्तांवांनी सांगूंक जाय. वॉर्निंग, वॉर्निंगा जाय. वॉर्निंग ना जाल्यार भयणांत बांद आमी सांडटल्या. मनीस सांडटा वॉर्निंगा. तें करिनाका, तें तुका बऱ्याक पडचें ना, हेंय सांगूंक जाय. तर देणे मिसांत आमकां सगळ्यांक मागुया. दानातोयनच्या वेळार आमी गायन घेवया. C21 पेज नंबर 37.
C21. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी भयणीक आमच्या आनी अखिल पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घेवं. बापाक तुजी भक्ती करून हांवें बोंबता त्या बलिदानाचे दयाळ दीस घाल. ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरी आमचो प्रितीमोग वाडो हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर कडे आनी सताय तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतोर मनशा कुर्तें रोसलें ताचे वरी नोयन आमकां सारक्याची केली. एका ते सोली रोसना नोनान कोता शेवा पृथ्वीन तुका वाकांटा तारोन मेळ्ळीची पोरजा. सर्गार एका तऱ्यान तुका दिनवास संतां भोगताची सभा. देखून सगळ्या देवतां सांगाती संतोशान आमी निरोतरी तुजी स्तुती गायता. दोलवारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्वराचे नामी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा गरोस तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणांची जोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी रोगत. आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. देशभरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासा कोरा.
Poartați-o gut por gut Somiar Gesù amico locato, Arie calci plebieta, di nespati tu voi babaeso, ami tuci moron porgota. बाप्पाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता आनी जीज कुळार घोशयतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयशे बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागयोन बापा फिलिपनेरे आमचे गोंवडी बापा सिमा आमच्या आदारी गोंवडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर ताका दिसता ती मेल्ल्या समेस्ताचे पोटजोडीत मुखामावपण फाव कर आमा समेस्ताची दया करा मागता आंको आमरेद्याची माई संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनांचे सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगाताची मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांतर बापा सर्व नोने बिबो तुका सासनांच्या सासनाक आमच्या सम्यान आमकां मागणें कर शिकयलें मागणें धीर घेवन आमी सगळीं आमच्या आपा म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेच गोल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणे बुंदाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक हांवें बरवाशान अवतरेकता तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुमेस क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड थंय दिसगाव ताचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका एकोडान सांबाळ जो शेत राजभूत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माया मोगान आमी शांती देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा शिडीच्या जेवणाक वाडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी दी 42, page number 71, D42.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलां तें जेवण खाण आमचे पिडाक ओकोद ताचे वरवीं सर पातकांतले आमकां सोडय आमचे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज आमचे लायट ऑफ द लॅम्प भेटयला दाबोली एंट्रीक सायड आगुस्तीन फारिया आनी फॅमिली, दाबोली डॉमिनोज सायड आल्बर्ट जोसुआ आनी फॅमिली. शेवटाक आमी गायन घेवया E25 पेज नंबर 243 U25.
सोरा